हॅलो एवरीवन, कशें आहाय सगळीं तुमी? आयज हांव जायते दिसांनी मेळटा. आय होप ऑल आर डुईंग वेल. आनी सोजमोता सगल्यांक क्रिसमस बीन बरो गेला आसतो म्हणून. एंड बाय द वे तुमकां क्रिसमसा बीन कांय विश केलें ना कोणाक. सो कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सिजन सगल्यांक तुमकां. आतां एक्चुली क्रिसमस जावन न्यू इयर जावपाक स्टार्ट जालो आनी हांवें एक विडियो शूट केलोलो क्रिसमसा टायमार घालपाक, पूण मागीर हांवें घालूंक ना. आनी आतां म्हगे फेस मातशें क्लियर जाला. चिकन पॉक्स जालो म्हाका, ताका लागून हांव विडियोज बी कोन्न नासलोलें. आनी आतां मातशें क्लियर जाला. इपाट क्रिसमसा मिसा बीन कांय ना, स्वीट्स केलो नाय, कांय ना. क्रिसमस नेवरी बीन कांय केलो ना हे पाटी. आनी हांवें पाटी फर्स्ट टायम गोड केलोलो, धाकटो असो केलोलो फर्स्ट टायम. तुमकां दाखयता हांव आतां. चोय हांवें म्हगे न्हू फर्स्ट टायम म्हगे लायफ हांवें केन्ना कितें करपा ट्राय करूं ना. सो आतां तें मातशें अशें करून अशी तशी पडला. सो त्या दिसा एक विडियो काडलो न्हू, तो तुमकां दाखयता हांव. तो हिंग घालतलें. ओके. आनी आयज विडियो करपा रिजन म्हणल्यार आयज हांव मातशें एक्सायटेड आहा. कित्याक मामी येता बॉम्बे. म्हगे भयण हाडपाक गेलो आहा ते गोंयां. आनी ती आतां ऑलरेडी आयज संडे 29th आनी आतां जालें 12:30. तुमकां दिसती पडटा टायम 12:30 जालें. आनी तेंगे ट्रेन एक्चुली आसलोली 10:15, पूण आजून पासून ती स्टेशनाचेर हांवें तेंगे ट्रेन डिले दाखयता सगलो. ती टायमार पावलोली. बट आय एम एक्सायटेड कित्याक ती येता आतां जायत तेंपान ती येता बॉम्बे. तशें करून आमी मेळ्ळोली सप्टेंबरान आमी गोंय गेले ते दोनो. पूण आय एम हॅपी दॅट शी इज कमींग. हिंगा आसतली थोडो तेंप आमचे थोडे दीस आसतली. वचपा टिकेट आजून पासून काडलो ना, पूण आसतली. लेट्स सी हाव मेनी डेज शी इज हियर. आतां गोर मातशें बरें भरलोलें दिसतलें, मातशें आवाज आसतलो घरांत. तर आतां फोन केलो तांकां, म्हणटाली आजून पासून येयली ना म्हूण ट्रेन. आजून पासून एनादर 1 hour डिले दाखयत खंय. सो 10:15 म्हणजे आतां जाली 12:30. सो 1 hour म्हाका सुद्दां आनी 1:15 तरी एटलिस्ट येतली. आनी म्हाका घराको पावता म्हणल्यार म्हाका तेंगे जातलें नेक्स्ट मॉर्निंग म्हणजे मिडनायट क्रॉस जातलें. म्हाका सुद्दां 1 o'clock 1:30 पावता जाल्यार कोण जाणा. स्पीड बीन डोल जाल्यार गोडे येयत. सो एनीवेज आय एम एक्सायटेड. आनी दीस इज द रिजन आय एम हॅप्पी टुडे. म्हगे न्हू एक्चुली म्हाका सुबेज येवंक नाय, पूण थोडे दिसती पडटा ते ट्राय जाता येता हिंगा आनी हिंगा आतीचे. हांव नको हें सडनली म्हाका कितें कोन्न जालें तें मातशें बोर जाता म्हणल्यार दुसरें स्टार्ट जाता ते भाशेन ती खबर. ऑक्टोबरान बरें नासलो तें आजून पासून कितें ना कितें जायत आसलोलें. आनी हे चिकन पॉक्स एक्चुली आमकां जायन गेलो हायला नासतना, पूण हांव नको सडनली हे आतां पासून कितें कोन्न जाता तें खबर ना म्हाका. सो आमगे घरान कांयची तेला कांय केलें ना, नेवरी केलें ना, कांय ना हे पाटी. आनी आजून पासून केलें ना हें कांय. सो बट आय एम फिलींग मच बेटर. फर्स्ट 3-4 days सामकें स्ट्रेसफूल, सामकें अनकम्फर्टेबल डेज सामकें. कित्याक कितें जाता कांय करूं मेळना कितें सामकें. बट एज इट इज ड्रायींग न्हू मातशें मागीर बरें दिसोलें. म्हाकाय मातशें पॉजिटीव दिसोलें मागीर. सो आय एम मच बेटर. क्रिसमसा मिसाकूय म्हाका असो मेळ्ळो ना, कित्याक क्रिसमसा मिसा ते दिसा 7 days जालोले. आनी ताका लागून हांव वचना. आनी कितें कंटेजियसूय बीन ताका लागून हांव वचना. सुबेज अशें करून भायर बीन सरलो ना. सो दीस वॉज माय क्रिसमस. ताका लागून म्हाका कांय ब्लॉग्स बीन शूट करूं मेळना, कांय केलें ना हें. आनी सामकें हे पाटी हांव नको कितें जालें तें सामकें कितें जालें अशें. बट एनीवेज लायफ हॅज टू मूव ऑन. आनी जस्ट मुवींग वीथ द पॉजिटीव एनर्जी. होप दीस कमींग इयर ब्रिंग्स good health and happiness to everyone. सो हांवें तुमकां आमगे गोठ दाखयलो न्हू, तो गोठ एक्चुली आतां मातशें हें जाला हेल्थ न्हू. काडटा कितें कोत्ता कितें हें ताका खबर आहा. हे पाट मातशें एक्सायटेड आहा तो चोवपा सगलें अशें करून. तें फर्स्ट टायम म्हाका सुद्दां लास्ट 2 years आमी गोंया आसतालीं क्रिसमसा. आनी हे पाट बरो एक्सायटमेंट आहलो म्हाका बरें कितें करपा आनी अशें करून. पूण इट्स ओके. समटायम्स ट्रॅक चेंज जाता न्हू लायफाचें खंयच्या टायमारूय तशें करून तें. बट थँकफुली आय एम बेटर नाव. आनी ड्राय जाताय. सो
आतां ब्लॉग्सान तुमकां मामी दिसती पडटा म्हगेली थोडे दीस. आतां म्हाका दिसना आयज हांव ते दाखयतलें सोमतें मागीर तुमकां फाल्यां मेळटलें दाखयतलें. आनी आयज हांव रांदता बीन कांय ना. आयज हांवें कितू दिसान न्हू हांव कांयची कोण नासलें घालां सगळें बॉयल्ड वेजिटेबल्स आनी बेश्टें सॅलड आनी बेश्टें रायस तेशें करून करतालें. सो आयज हांवें आफ्टर 2 weeks आयज हांवें कोकोनट करी केल्या आनी तितून हांवें नुस्तें घायलां. सो आफ्टर 2 weeks हांव आयज नॉन वेज फीश खातलें. सो मातशें टेस्ट येयलो आहा आतां खावपाक. सो ताका लागून हांवें म्हणलें आयज हांव करतलें. आतां चड दीस जालें आयज करतलें. आनी मामी येता म्हूण स्पेशल बीन कांय कोन्न ना आयज कित्याक ती आयज जैन म्हाका सुद्दां ट्रेनीकूय जैन येतली म्हण ती कित्याक आय थिंक दे आर गोईंग टू रीच आफ्टर 12:30 1 o'clock तेशें करून बीन पावतली ती चडशी. मागीर मेळ्ळें तुमकां मामी मागीर फाल्यां. ओके सी ऑल एंड आय होप एवरीवन हॅड अ गूड क्रिसमस. सोजमोता सगळ्यांनी स्वीट्स बंद केलोले बी म्हूण आनी हांवें भयणीन धाडलोलें म्हाका क्रिसमस स्वीट्स. सो हांवें तितूंत तेगेलें गोवा चीज खायलोलें आनी एक नेवरी खायलोली. मागीर काल मुगे तितीनान म्हाका मुगे कजन येयलोलो काल मेळपाक. तेणेंय धाडलोलें नेवरी आनी सगळें. सो तेणें एक कोकोनट एंड जॅगरी नेवरी खायलें काल. सो नेवरी खायल्या आनी मुगे चून आहा तें न्हू आजून पासून आहा भितर. हांवें तें मागीर डीप फ्रिजरान घालून दवरलें कित्याक कांय करूंक कांय मेळनासलोलें. कित्याक सेम डे न्हू हांवें वेनसडे म्हणजे 18th हांवें दनपरां चून केलोलें आनी सेम डे इवनींग म्हाका हिंग एक बॉयल येयलो. फर्स्ट बॉयल हिंग येयलो म्हाका. फर्स्ट बॉयल येयलो आनी तो फुटलो. म्हाका कळोंकूच ना कितें तें. म्हाका सांगलें कितें अशें करून एलर्जी बी जालें काय म्हूण. मागीर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वेन आय गॉट अप हांव एक्चुली न्हू मुगे जोर येयल्या भाशेन दिसलो म्हाका वेनसडे. सो आय थॉट आयल वोसोन डोस घेतो म्हूण नेक्स्ट डे थर्सडे. मागीर म्हाका वेनसडे पूण तो एक बॉयल तो फुटलोलो. सो थर्सडे मॉर्निंग हांव उठोलें म्हणटरी न्हू मुगे न्हू हिंगा आनी 2-3 दिसती पडले म्हाका हिंगा आनी हिंगा आनी हातीचे दिसती पडले 2. सो हांव मुगे फिजिशियना बोले गेलो कडेन न्हू आय थॉट आयल ताका दाखयतो म्हूण ताका दाखयलें. पूण ताका तें कळोंकूच ना. ताका डॉक्टराक कळोना फिजिशियना. तो म्हाका म्हणपाक लागलो तें बॉयल फुट्टाय जालें न्हू उदकाचें जालें तूं वच आनी डर्मटॉलॉजिस्टा मेळ म्हणपाक लागलोलें. आनी हांव थिंग खंयच्या हॉस्पिटलान गेलो न्हू त्या सेम हॉस्पिटलान सगळे भाशेन डॉक्टर येताय एन आय हॅड टू वेट फॉर हाफ एन आवर. हांव हाफ एन आवर थिंगा बसून रावलें त्या डॉक्टराक. डॉक्टर येयलो आनी डॉक्टरान थंय सांगिल्लें तें चिकन पॉक्स म्हूण. आतां म्हाका दिसता हे चिकन पॉक्स हांव एग्जिस्ट पासून जाताय म्हूण हांव विचारलेलें. म्हाका उडास देखून आसा ना चिकन पॉक्सान. आय नेवर थॉट ऑल्सो. पूण वॉट टू डू. आतां जालें तें जालें आनी मामी तुमकां मेळटलें फाल्यां कित्याक आयज शी कम वेरी लेट. म्हाका दिसता फाल्यां सकाळीं हांव तुमकां मेळटा एक. ओके आनी हो ब्लॉग हांव कंटिन्यू करतलें फाल्यां. ओके चोया. सरप्राइज. गुड मॉर्निंग. कशी आहाय सगळीं. हांव राती गोंयसो बॉम्बे पावलें. राती मामी रात पावली. रात पावपा आसली पण आमी ट्रेनी बरें त्रास जाले. फायनली मामी दिसती पडटा तुमकां बॉम्बे. बरें त्रास काडून पावले. विथ बालचंद समोसाज. बालचंद्रागे समोसा मामी ऑर्डर पडली बालचंद्रागे सांग समोसा हाड म्हूण. आयज सांग ना थोड्या दीस तुमकां मामी दिसती पडटा आतां ब्लॉगाचेर. तुका लागून हांवें स्टार्ट केला कालसान. बरें जालें. तूं दिसा हांवें कांय करूंक ना. आनी मामी बाटी कितकोन त्रास करून हांवें सांग तेंगे मामी मामीगे तेंगे ट्रेन काल सांगलोली डिले जाल म्हूण. पूण आतां काल 9:15 गाडीसान भायर सरली ती 9:30 भायर सरलोली ती. आतां सकाळी पावले आनी उदक बी न्हांवन बरी न्हीद बी काडली. च्या करता ब्रेकफास्ट 5:30 5:30 पावले. मामी ती आतां 5 बरें आहाय न्हू क्रिसमसाक. मामीगे न्यू इयर बॉम्बे आतां न्हू मामी. सगळी मिडनायट दिसा बी गेले आसतली. क्रिसमसाक करूं ना कांय. सो आतां ती आयज पावले सकाळी हेका 5:30 पावली वाडी आनी विथ ग्रेट डिफिकल्टी सामकी. तेंगे ट्रेन आलोली एलटीटी ट्रेन आहा ती तेंगे सडनली लास्ट स्टॉप जालें ठाणे. तेंगे मामी आनी मामी काल भायर सरलोली 9:30 गाडीसान भायर सरलोली ती आतां पावले सकाळी 5:30. सो आतां मामी दिसती बरोबर तुमकां मातशें आयज चोया मामी कितें रांदून घातली चेडवाक.
आयज मामीगे रेसिपी कितें आहा ती चोवपाची. आतां हितू दिसता एक चोट स्टाफ जालो हा काय हायनासलो न्हू आयज पळय कितें कोण घात जाल्यार नो एलकेन टुडे नाना विल मेक नाना विल कुक फॉर यू what you want to tell Nana? Tell Nana what you want today. Pizza. Nana will make pizza for you. Okay, let's make pizza today. Okay? We'll make pizza today. Veg pizza. Okay, done. चल आता मागीर आता एलकेनांगे ऑर्डर पडलो आयज पिझ्झा करपा आनी स्पेशलूय आहा कित्याक मामी स्पेशली गोंयच्यान येयला सो लेट्स मेक पिझ्झा पूण इवनिंग ती हा सांजे करुया. आतां खबर सांगपा म्हणल्यार 2:15 जालें आनी मामी फोन फोर्स मारता चल मामी जेया 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 म्हूण आनी हांव फोर्सान उठोन कोड गरम करपाक गेलें आनी कोड गरम करपाक गेलें जोक म्हणटाय तो शितू केलो ना हे मामी आयज मामी उपास उडोवपा आनी आतां जालें 2:15 आनी हांव फोर्स मारता उडोवसान मामी जे आगे जे आगे जे आगे म्हणटा मामीन भाजी बीन केलोली उडोवून दाखोवची म्हणून आनी हांव आतां कोड गरम म्हणून चल आतां जेया 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 शितू ना मामी आयज उपास उडयता हांव सारकें 100%. आतां बेगीन शीत कुकरान घायला गे मामी कितें म्हणटा चेडवा गेले चेडवागे तोकली कितें म्हणटा तूं काय नाच गो कुकर हाल्यार रोखडें 3 मिनटां तशीच जाता न्हू गो मेरा आसूं आमकां जाय तूं खबर जाल्यो आतां म्हाका सुद्दां 2 वर जालीं न्हू उलयता जालीं म्हाका सुद्दां बसून हिंग उलयताय आनी आतां भूक लागून म्हूण जेवपाक गेल्यार शितू ना आतां बेगीन हांवें कुकरान चलयला इंडक्शन सो आयचो हो जोक तुमकां शेअर केलाय आतां मामी एक थिंग आहा आनी ती म्हणटा मागीर आपणा चेडवाक येयला आनी जेवणू ना म्हूण हा कितें हांव कित्याक तेश को म्हणटा तरी शितू ना म्हणून केन्ना उणी जाता उदक पेल येवपा मेळटा हय जाणा तर आमगे चिटचॅटींग खबर जालें ना आनी आमगे घरा हांवें सारकी शांत एलकन आजून पासून येयली ना घरान सो ती येवू पासून आमगे खबर जाल्यो मातशें आमगे खबर जाल्यो मातशें मान आनी आमी आतां वयताय जेवपा आयज आहा कोरयांतू करली कोरयांतुली शीत आनी मामीन भाजी केल्या दुदी भाजी आमगे हालसान गोडे कितें जाय स्पेशल आयज आनी आयज कांय केलें ना तेला लागून सो हाल आमी गोडे करतली न्ही मामी न्यू इयरा कितें करतली आतां दी तुगे कितें करपा आहा सांग आतां हांव चिंतिलां हांव चिकन रोस्ट करतलें आवनाक हांवें चिंतिलां कितें हांवें पयलीं आनी एक पाट केलोलें चिकन रोस्ट 2 पाट केला हांवें पयलीं सो हांवें चिंतिलां हांव चिकन रोस्ट करता म्हूण आनी चोया मुखार कितें करतली ती एक पाट हांव केक बेक करतलें कित्याक आमगे क्रिसमस टॉप गेलो आहा सो क्रिसमसा हांवें कांय करूं ना एक पाट हांवें चिंतिलां हांव रवा केक करतलें एक पाट हांव रवा केक करता न्यू इयराक हांवें क्रिसमसा चिंतलो की हांव आतां करता आनी केकूय हांव करतलें केक हांव फाल्यां करतलें फाल्यां 31st न्हू आमगे मीस म्हाका जाता बेगीन आसतलें फाल्यां आमगे मीस इगोजीन फाल्यां एक पाट ग्रावंडार म्हणजे आमगे क्रिसमसाचें जाता ग्रावंडाचेर आनी मागीर न्यू इयरा इगोजीन जाता सो तेजे पयलीं केक करून हांव वयतलें ओके आतां मातशें एक्सायटमेंट येयली म्हाका मामी आहा म्हूण एक पाटी न्यू इयरा मातशें फील येयलो आहा नाजाल्यार मुगे क्रिसमस कितें करून गेलो तो म्हाका खंयच्यान क्रिसमस येयलो आनी खंयच्यान गेलो तें पासून कळना म्हाका एक पाटी हितू एक्सायटमेंट आसता न्हू पूण आतां मातशें बरें चल म्हाका नेवरी कोरया आमी न्यू इयर जायन करची मुगे पीठ फिलींग केलो आहा तेशें आहा इन डीप फ्रिजरान दवरलो आहा 2nd ना 3rd कोरया न्हू 2nd ना 3rd करची बट 2nd कोरी सांगो जायना सो मेळया मागीर आतां विडियो काबार करता सगळ्या मेळयली तुका मामीकूय मेळयली येयली ती बरें आजून पासून न्हिदलो ना सारकी मामी तूं आतां न्हिद आतां ते जेवयता जेवण जेयलीक आनी मागीर ती न्हिदोन धाडटा आतां मातशें सो हांव मेळटा तुमकां म्हगेल्या नॅक्स्ट विडियो आतां आनी नॅक्स्ट विडियोकूय मामी दिसती पडटा तुमकां फाल्यांच्या मागीर म्हणटा गोंय वयतरी लोडीन तूं दिश्टी पडलोलें तें तुगे चेडूं जाताय न्यू इयर येता न्हू आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी बरें आहा जाल्यार सगळें आहा वन थींग आय रियलायज भलायकी आहा न्हू जाल्यार सगळें बरें सगळें जाता
आनी भलायकी न्हू मुगे ओन एक्सपिरियन्सान हांवें चोयलां की जाता सो आय प्रे दॅट एवरी वन इज हॅपी इन द नेक्स्ट इयर आनी भलायकी सगळ्यांक देवान बरी भलायकी दिवं इन द कमिंग इयर सो गॉड ब्लेस एवरी वन एंड मेट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो सो मामी बाय बाय म्हूण बाय बाय न्यू इयर तू मागीर पर वीश करता हांवें एक्चुअली काल धाकलोसो ब्लॉग शूट केलेलो बेस्ट सांगपा तांकां मामी येता म्हूण आनी कंटिन्यू आयज केला आनी मामीन आयज स्पेशल बालचंद्रा दिसान हें हाडलें समोसा सकाळ आमी ब्रेकफास्ट हाडलें आनी मिरान ऑर्डर केलोलें भाजी पुरी सो आतां आमचें सिंपल आहा जेवण म्हणजे आज सामकें सिंपल जेवण रातीको चोया जावं दे कितें ऑर्डर करता जाल्यार स्पेशल सो आय एंड दीस स्मॉल व्हिडिओ हांव मातशें एक्सायटमेंटाचें आहा आतां मामी येयलो आहा म्हूण सो गॉड ब्लेस एवरी वन एंड मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट व्हिडिओ बाय बाय एवरी वन